फाल्यां तेंचे 22, 23, 24 अशे 3 दीस तेंचे ईद आहा, कुर्बानी ईद. त्या लागून आमी मीट कॉम्प्लेक्स म्हणून बरीचशी तयारी केल्ली आसा. म्हणजे तेंचे आतां बूल येवपाक स्टार्ट जाल्या. आयज 90 पर्यंत आमचे कडेन पावल्या आनी तेंचे एंटीमॉर्टम हें चालू आसा. तेज्या लागून आमी ते भितर घेतले आनी तेज्या लागून फुडली जी प्रक्रिया आहा ती स्टार्ट करली. हेज्या लागून बरेचशे इश्यू आसले की आमचे बरेचशे इश्यू करताले, लायसन ना, हें ना. आमचे कडेन फॅक्टरी लायसन आमचें जाल्लें आसा, FDA जाल्लें आहा, तशें पॉल्युशन बोर्डाचें सगळें आमकां मेळिल्लें आसा. तशें हेल्थाचें कार्ड आमचें ऑलरेडी पयलींच आहा. आनी हेज्या लागून आमचे मिनिस्टर माविन गुदिनो आमच्या डिपार्टमेंटाचे हेंच्यांनी सुद्दां बरेचशे परिश्रम घेवन हे आमकां इतली तयारी करून दिल्ली आसा. तेन्ना खंयसरूच आमी खास पळवत येयल्लो ना. वेवस्थीत आनी प्रिपरेशन हें आमचे सगळ्या स्टाफान, आमचो MD हेंच्यांनी बरेचशे परिश्रम घेवन फाल्यांची कुर्बानी ही सुरक्षीत जावची हें ध्येय घेवन आमी फाल्यां स्टार्ट करले. सध्या कितले बैल येयल्ले आसा? सध्या 90 येयल्ले आसा आनी वाडपाची शक्यता आहा. आमची कॅपेसिटी आहा पर शिफ्ट 150. म्हणून आतां तेंचे कितले येता तशें आहा. गेल्ल्या लास्ट इयर आमी 246 आमी हें केल्ले, स्लॉटर केल्ले. ह्या वर्सा कितले येतले तेजेर ती मांडणी आहा. आनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितें गोंयचो रिक्वायरमेंट तसो कांय ना. तो मागीर हेजेर तें डिपेंड पण तेंचेर आसा. सो फाटल्या फावटी बूल जे हाडटाले तेंकां एज कमी आसताली आनी तो इश्यू आसतालो, NGOन खूब इश्यू केल्लो. हय. सो ताच्या लागून तुमी आतां कितें केलां? ना तेजेर सामकें आमी लिमीट ठेयलां. त्या लागून एंटीमार्ट आमचे एनिमल हजबंड्रीचे जे डॉक्टर आहा ते बारीक लक्ष दिवन तेजेर जे खास बरोसो प्रश्न असो आसा की अंडर एज आमी भितर हाडटा म्हणून. पूण अंडर एज कांय नासता. जें आसा तें सिस्टमॅटीक आमी तें पळोवनूच आमचे डॉक्टर एंटीमार्टम घेवनूच ते करून ते भितर घेता, भितर एंट्री करता. नाजाल्यार आमी एंट्री सुद्दां भितर घेयना. सगळे मॉनिटर कोण करता? सगळे मॉनिटर आमचे सगळे ते एंटीमार्टम जे आहा एनिमल म्हणजे डॉक्टर आहा ते करता. आनी हांगा मागीर आमचे म्हणजे मीट कॉम्प्लेक्सान पावले स्लॉटराक तेन्ना आमचे सगळे ऑफिसर आहा, डॉक्टर आसा, इंजिनियर आसा, हे सगळे हँडल करता. कोर्टाची गायडलायन्स कितें आहा तुमकां? कोर्टाची गायडलायन्स जी आसा ती हेज्या प्रमाणे आहा, त्या प्रमाणे आमी चलता सगळे. सो तुमी CCTV बीन? हय, CCTV सगळें जें आसा, जें आमी हांगा कितें करता, जें आमकां अरेंजमेंट करूं जाय त्या लागून CC कॅमेरे जे आहा ते आमी एक्टिवेट केल्ले आहा. कारण सुप्रीम कोर्टाक ते कळोवं जाय सगळें म्हणून त्या प्रमाणे आमी ती सगळें अरेंजमेंट केल्लो आसा.